म्हणजे BJP पक्षाचेच एक कोणतरी जबाबदार व्यक्ती असतात आणि आज ते त्या आमदाराबरोबरच सांगतात की याच्या फुडली तिकीट आणि फुडले जो आमदार किंवा मंत्रीपद सुद्धा आसा सो ते सोपटेकच मेळटले अशें. आता फुडल्या टर्माचे मंत्रीपद हे मेजॉरिटीन येणारो पक्ष आपलो मुख्यमंत्री ठरयतकीर त्या मुख्यमंत्र्यान ठरप आसतलें. आता गोरखाची गणितां म्हाका कळना. गोरख ही खूब गणितां वेळोवेळी मांडत येता. हांव मुख्यमंत्री आसतना एक गणित तेचे अशें असलें जे तेच्या बरेच आंगलट आयिल्ले. त्या गणितांतसून हांवेंच ताका सॉल्व केलो, भायर काडलो. सध्या नंबर मेकळो केल्लो. नंबर दित आसा. फाटल्या काही दिसांनी तो आनी कोणी तरी म्हाका एक हे धाडलेलो, मेसेज धाडलेलो. तेतून तो गोवे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन दोगूच आमदार ग्रेट आसात. नंबर 1 मायकल लोबो, दुसरो मांद्रेचो आमदार. हांव नांव घेना तेजें. पण तो आयज नंबर 1 सीएम दिले आणि नंबर 2 कशें. त्यामुळे आज त्याने नंबर बदलले. म्हणजे नंबर बदलतात हे कसले तरी सकाळचे रातचो केन्ना तरी फुट्टा म्हणटात न्ही, ताचे नंबर कालचो दुसऱ्या दिसा येना. पूण गोरखाचे नंबर हे बदलत आसात. म्हाका कळना गोरखान कितें ठरयलां. आनी तशें जाल्यार गोरखाचे हो पयलो हो दुसरो इलेक्शन लागा पर्यंत गोरखाचे नंबर कितके बदलतले हे म्हाकाय काय कल्पना ना. त्याच पक्षान तुम्ही वयल्या पदाचेर आसात आणि गोरख ह्योय तुमच्या बरोबर काम करतात की पक्ष म्हणून एक काहीतरी जबाबदारी असता किंवा जी ज्या जबाबदारीन तेंच्यांनी करपा जाय खंय शिस्त मोडली अशी तुमकां दिसना. म्हाका दिसली जरी ती दिसूंक जाय पक्षाच्या अध्यक्षाक दिसूंक जाय, पक्षाच्या संघटन मंत्र्याक दिसूंक जाय. एखादो जर शिस्त मोडटा आसा हांव म्हणिना, पण म्हजो अनुभव जो पक्षा बरोबरचो गेल्या 30 वर्सांचो आसा त्या 30 वर्साच्या वाटचालीत म्हाका हे मातशें वेगळें दिसता. इतली गजाल खरी. नंबरिंग सिस्टम अशी आसा तुमच्या कितें आसा सर अशें नंबरिंग सिस्टम. एका नंबर दिवप तेका नंबर अशें कदाचित ओनू बिवनू सुरू केली आसत, हांव नको. पूण फाटली 30 वर्सां तरी नासली. आणि सर त्या वयरसून खंय तरी तांकां ग्रीन सिग्नल मेळ्ळ्या काय की आणि दिल्ली वचून सुद्दां आयल्यात काय ह्याचेर तुमचें कितें. तुजें आनी कितें आसा. ना सेम प्रश्न आहा तो. म्हणजे तांकां जर तिकेट दिली जाल्यार ही पयलीं थारायली काय तिकेट. म्हणजे अजून कोणाकच दिवं ना, एकच तिकेट दिल्या काय. आणि बीजेपीन आतापर्यंत एक पद्धत आसा की वयल्यान आयल्या उपरांत एट अ टायम सगळ्यांचे तिकेटी डिक्लेअर करप. ही 2 महिन्या पयलीं तिकीट एकच डिक्लेअर जावप हेच्या मागचें कारण कितें. तुम्ही वयल्या कमिटीचेर सदस्य आसात, त्या कमिटीचेर आसात आणि काय हीच तिकेट दिली. भारतीय जनता पार्टीच्या कामात गेली 30 वर्सां आसा. पक्षाचो राज्याचो सचिव असो 2 टर्म, राज्याचो सरचिटणीस असो 3 टर्म, राज्याचो अध्यक्ष 2 टर्म, मागीर पक्षाचो आमदार 3 टर्म आणि एका टर्माक हांव मंत्री आसा आणि मुख्यमंत्री आसा. पक्षाचे तिकीट वितरण कशें जाता हे सगळें हांवें जवळून पळयलां. पार्लमेंटरी बोर्ड आसता आमचो जो दिल्लीक बसता आणि तो इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या नंतर बसता. काही बाबतीत इलेक्शना पयलीं बसता, पूण सामक्यो क्रिस्टल क्लियर असतात त्यो क्लियर जातात. पूण सादारणपणे इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या शिवाय पार्लमेंटरी बोर्ड बसना. आतां हांव नको ह्या फावटी मांद्रे मतदारसंघातल्या बाबतीत पार्लमेंटरी बोर्ड बसच्या पयलीं इलेक्शन घोशीत जावच्याय पयलीं हे अफवा कित्याक पसरयले वतात हें हांव नको. कोणी देवाक नाल्ल दवरपाक
देवाक गाराणें घालपाक कोणाचीच ऑब्जेक्शन आसचें न्हय, म्हजेंय ना. पूण हे गाराणें आनी देवाक नाल्ल दवरता म्हणून कितें एक आठवडो भर आयक त्याच्या खातीर जमवाजमवूय चल्ल्या. कुशीकच्या मतदारसंघांतले सुद्धा समर्थक आमकां आफवणे आसा, आमी वतले, आमकां आग्रह आसा